एल्युमिने आमगेल अभिमान म्हळ्यार द्वितीय भागाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आतां काणी बरयतना तुका इन्स्पिरेशन कशें तर्पण स्पेशली तर्पण काणी बरोवच्याक प्रत्येक लाल घरकडे हांवें पळयला ते सिनेमा इतले लायक म्हळ्यार ताजे एडिटींग जो देर इज नो अदर वर्ड हारी खुशी जाल्या. आनी ते हारच्याक जनाले एक इतले निशब्द म्हळ्यार सगळे थिएटरांत बद्दल हांव सांगता देर वॉज अ सायलेन्स बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू नो वॉट इज नेक्स्ट. तितले लायक जालेलें आसा. सो हें करचें तुका इन्स्पिरेशन कसं तुका? बेसिकली तर्पणाची एक काणी कशी सूर जाल्ल्या म्हूण हांव ताजे मुखांतर सांगेत. आतां लॉकडावन तुमकां म्हणलें आमी कामा विचारारी ते ऑन सायट वच्चे जायना, ऑपॉर्च्युनिटी ना आशिल्ली तुमकां, फ्लायट्स हें तें कसं न्ही ना, गांवां आशिल्लें त्या टायमार हांव. आय यूज टू फील व्हेरी बॅड. कसं म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार मंथली सॅलरी येत तशिल्ले, घरा दाखून वर्क फ्रॉम होम. आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट ड्युरींग लॉकडावन. केलो जाणां मस्त कश्ट जाला ताजे विचारारी. बट आमकां मना आश आशिल्लें फिल्म बरोवका हें तें म्हगेल मेन पीक टायम प्रायम टायम वायट जाता असं म्हणचे बेजार आशिल्लें. त्या टायमार हांव एक 3-4 विंगड लँग्वेज म्हळ्यार कन्नड लँग्वेज स्पेसिफिकली ताजे स्क्रिप्ट्स आनी बरोवन बसत आशिल्लो पॅरलली लॉकडावना टायमार. एक दिवस 2022 तो कसो जाता म्हगेलो एकलो फ्रेंड हू ऑल्सो म्हळ्यार फिल्म्साचे आनी शॉर्ट फिल्म्सांत तांणी इंट्रस्ट आशिल्लो मनीस. तो म्हाका कॉल करून सांगता कोड्यालचे एक आमचे केल मनशा कोंकणी मनशाक म्हळ्यार ही इज इंट्रस्टेड इन मेकिंग मुवीज. तागेले एक ऑर्गनायझेशन फिल्म जेव्हा वेब सिरीज करचे इंट्रस्ट आसा तांकां. सो मे बी तुका तांणी ट्राय केलें, ताणें तागेल कसं एक स्टोरी तांगेला पिच केलेलें, बट तांणी विंगड रितीच्या स्टोरीक लूक फॉर करता आशिल्ले. तुका इंट्रस्ट आसला जाय जाल्यार एक स्टोरी दी, वर्क जात जाल्यार जावं. आय वॉज नॉट स्पेसिफिकली प्लॅनिंग फॉर अ कोंकणी मूवी तेन्ना एट दॅट पॉयंट, बिकॉज कोंकणी इंडस्ट्री म्हळ्यार कसं म्हणून गोत ना. कन्नड कोणी एटलिस्ट आमकां एक चूर दोळा दिसता असं कन्नड जाता असं. सो कसं जालें हें एक ऑपॉर्च्युनिटी न्हू. आतां गांवांत तो बसचे की हांव तें एक करूं येता म्हणून म्हगेला स्टोरी नाशिल्लें. बट देन आय सेड ओके एक वारांत हांव दिता तांकांची एक स्टोरी वचून सांगता म्हणून. सो तेन्ना कसं जाल्लें सी पुरो उट्ट जावन येवचें म्हणचे ताका म्हूण येता म्हाका गोत ना. तें जावन एक 1-2 दिवस भितरी हांव त्याच मनशाला कोण म्हगेला फ्रेंडान सांगिल्लें तागे लागीं एक इव्हेंटा बगे उलयता आशिल्लो म्हाका. म्हळ्यार दोळ्यान तूं एक म्हणे स्वप्नांत म्हणत तुमी आलोचन करताना एक मड्या घराच्या भितर हांव एकलो चमकून पुरो वता आसता इव्हेंट पळयता आशिल्लो वरी जाता आसा म्हाका दोळ्यान तूं म्हूण तागेला उलयता आशिल्लो. तें उलयलेले दिवसूची नेक्स्ट दिवस इमिडिएट नेक्स्ट दिवस म्हाका कॉल येता. आमगेले व्हेरी क्लोज फॅमिली फ्रेंड गांवांत. आतां तुमी तर्पण फिल्म खंयचे घरांत शूट जाला कंप्लिटली त्यांची घराचो मनीस होड तागेले मरण जाता त्या घरांत. आनी आमी वी वर व्हेरी क्लोज टू हिज फॅमिली. हांव म्हगेलो न्हू इमिडिएटली थंय धांवता त्या घराक. म्हळ्यार कसं जाल्ला की ना म्हूण पळोवचें तेन्ना आनी काही गॅरंटी ना गेला की ना म्हणून. मुल्कींत आमगे शूटिंग कंप्लीट जालें मुल्की. त्या घरा वचून पळयतना एक्झॅक्टली आतां म्हळ्यार कशी फिल्मान तुमी बी पळोवन आसला कसं एकलेलें तें पुराय थंय दोळ्यान म्हाका दिसता. इट इज नॉट स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरंट. तांगेल फॅमिली स्टोरीक कसं संबंध ना. त्या मेगेलेची स्टोरी हांव म्हळ्यार मेगेल म्हळ्यार पर्सनल न्ही, हांव आलोचन केलेलें एक स्टोरी. बट देन त्या घरा हांव धांविले आगेला उलयलेले पुरो म्हाका सिंक जेवचें सुरू जालें. तो कितले आमकां क्लोज आशिल्लो म्हळ्यार एक प्राया मनीस 70 year old. तो थिएटर म्हळ्यार अशी नाटक आनी करता आशिल्लो मनीस. हांव त्या दिवस सगळे तांगेल घरा आशिल्लो ऑलमोस्ट. थंय जेवचे पुरो प्रोसेस हांव दोळे पळयता आशिल्लो. कोविड जाल्या निमित्तान पूत फॉरेन आशिल्लो. थंय देखून ताणें रात्री येवं ते राखले आमी. रात्री पुत्तान चमकून घरा भितर येवचे अन्ना पुरो हांव दोळ्यान पळयतास. म्हाका ते आगेले गेल्ले बेजार एक कडेन जाल्यार त्या दिवस रात्री येवन न्हिदता मत्त्यांत कसं की धांवता सल एक विशयार आमी करूं येतात. कोंकणी एक मार्केट कशें आसा म्हळ्यार तुमी आतां हांगा देखून भायर आमी एक अंगडीच्या उलोवका जाल्यार तुळू जेव्हा कन्नडार उलोवका जाता स्पेसिफिकली मस्त. सो एक स्टोरी आमी कोंकणींत करता जाल्यार एक फिल्म ताका एक कम्युनिटी जेव्हा एक फॅमिली भितर जावचे एक स्टोरी केल्यार त्यांची एक बाउंड्री आमकां आसता मेनली. सो त्या आलोचन करतना म्हाका असेल एक मड्या घरांत एक मरण जाल्यार एक घरांत तांगेल मनांत एक विंगड मनस्थिती पुरा. त्या मनस्थिती भितर एक पटी केळ्या कसं एक स्टोरी हें करूया म्हणून फर्स्ट थॉट एक स्केलिटन त्या सांगता म्हगेल्या फ्रेंडाक. तो लायकच न्हू हें आमकां लायक चलता न्हू म्हणली नंतर म्हाका एक्चुअली एक विदीन 3-4 days तांकां मेळ न्हू स्टोरी सांगता आशिल्लें. सो ताजे नंतर कंटिन्युअसली बसून मड्याची खंयची पुरो फिल्म आयला पळय
म्हळ्यार आमी तेसल स्टोरी करूनच जेव कॉपी करूनच समथिंग डिफरंट वय म्हळ्यार आमगेले कसन जाता कॉपी जेवचेनाच कसन केल्यार म्हणून ते पुरो आलोचन केलं ओके आता इतले पुरा स्टोरीज आयला आनी तू विंगड रितीरी ते कॉन्फ्लिक्ट्स येतानी आसा हांव तेन्ना तें आलोचन करतना मेल इगो म्हणचे एक तुमकां ते इगो मेल इगो विंगड रितीर एक इफेक्ट जाता तुमकां तांतय मेगेल प्रकार तुका एक आन पुत्तल मध्यांत अशें मेल इगोचे एक इम्पॅक्ट मस्त हाई वर्ल्डांत आसता मेगेल प्रकार कसं म्हळ्यार थंय मस्त लव आसता प्लस इगो आसता केन्ना इगो लवाक क्रॉस करता की लवाचे एक कॅपॅसिटीक तेन्ना कसं जेवच्या पुरो म्हणचे रितीर एक आलोचन करुया म्हणून तेन्ना आय स्टार्टेड थिंकिंग अराउंड तर्पणाची एक स्टोरी कसं म्हळ्यार हांव मस्त एसल इन्सिडेंट्स दोळ्यांत पळयला म्हळ्यार ते अन्नाल पुत्ताल मध्य जेवचे एसल तसल प्रत्येक ललगरान ते जेवचेची ಕೆಲವು ಕಡೆ सनाची एक अंत जाता इंटेन्सिटी री वेन इट क्रॉसेस अ लिमिट कसं जेवच्या पुरो म्हणून एक आलोचन करून विदिन 3 days या प्लॅन जाला 3-4 days भितरी स्टोरी यशस्वी करूया यशस्वी जाता म्हणून प्लॅन केलेलं. अच्छा व्हेरी इंटरेस्टिंग लायक तशी जावन कडेन सिनेमा वय ताजे कसं जालें नेक्स्ट प्रोसेस तुमकां सांगता म्हळ्यार आमी द स्टोरी ऑलमोस्ट रेडी करून खंयच्या मनशान आमकां कोड्याला पयलेले तांगेल्या ऑर्गनायझेशनांत आनी तांकां कोचून पिच केलें तर्पणाचें दे लायक्ड इट व्हेरी मच तांकां भारी खूश जालें एक दिवस भितर स्टोरी ओके जाली इमिडिएटली तांणी म्हणलें लायक करून करूया आमी म्हणून तांगेल सायडा दाखोवन कसं पुरो प्लॅन करूया ते पुरो सांगलें बजेट कितलो आसता कोंकणीक सनांत कोरका जाता चड जाल्यार प्रॉब्लम ते पुरो आमकां आलोचना आयलें. I started immediately मेगेले स्क्रिप्ट वर्क हांव सुरू केलें प्रॉपर एक 15-20 एक म्हयने भितर ताजी कंप्लीट मेगेले एक्चुअली हाजे डायलॉग्स ते सगळे तर्पण सिनेमा ऑलमोस्ट एक 7 दिवस भितर बरयला कंप्लीटली विथ द डायलॉग्स हांव म्हणटा सो ते पुरा रेडी जालें म्हळ्यार टायप आनी करून ऑलमोस्ट 200 पेजेसाचे कंप्लीट एक स्क्रिप्ट रेडी आशिल्लें पुरा जावन वपास तांगेला चमकले तांणी दे वर व्हेरी सपोर्टिव्ह इन द बिगिनिंग डेज बट तांणी दे वर ऑल्सो बिझी विथ देअर ओन तांगेल ऑर्गनायझेशन केलो काम करता अशें आनी तांणी पुरा मस्त बिझी आशिल्ले तांणी सो आय वॉज कंटिन्युअसली म्हळ्यार एक फावटी आमकां कसं की एक आश येवन जाला त्या मिनिटाक जावन कावचे काम वय त्या मिनिट म्हणून न्ही फिल्म टेक्स इट्स ओन टाइम मस्त टाइम घेता आमी वय स्टोरी पुरो जाला मेनली कसं म्हळ्यार केन्ना सूर करचें मंथ बाय वीक मंथ बाय मंथ कंटिन्युअसली तांगेला निमगीत आशिल्लो करूया आमी ट्राय करूया आमकां फर्स्ट स्टेपाक ऑडिशन कॉलाक कसन दिवेता एसल कसन एक करूया अशी कंटिन्युअसली आय वॉज ट्रायंग हें 1-2-3 म्हयने जाल्ले ऑलमोस्ट 10 म्हयने जाल्ले ऑलमोस्ट 12 एक वय फेब्रुवारी मार्च सूर केलेले डिसेंबर जानेवारी ते आमी आय वॉज कंटिन्युअसली रिक्वेस्टिंग जाता की एक ट्राय करूया म्हणून बिकॉज दे वर ऑल्सो बिझी म्हाका गोत तांणी ना म्हणून एक दिवस सांगनी खरी म्हणून सांगता आशिल्ले बट कसं मुखार सीन फायनली हांव तांकां सांगलें पळय म्हाका आतां एज अशी म्हाका कोरका हांव इतले रक्त आसा ते 1 वर्स जालें म्हाका तुमी आनी 1 म्हयन्यान कसं जास्त वेळ सांगा ती ट्राय कर ना आमी खंडीत करता ती म्हूण तांगेले सायडा तांणी दे वॉन्टेड टू ते जावकाची म्हूण आशिल्ली तांगेले बिकॉज स्टोरी तांकां बार इश्ट जालें बट ते अनफॉर्च्युनेटली तांकां त्या मोमेंटा जाय न्ही करूंक फायनली हांव एक ऑलमोस्ट 1 म्हयने नंतर हांव तांकां सांगलें पळय म्हाका कोरकाची आनी हांव राखू जायना आय हॅव टू टेक अ कॉल बेजार करू नाका ती ಒಟ್ಟು काम करूया हाजे विशय बट आय हॅव म्हाका विंगड हांव प्रयत्न करता म्हणून अगेन तुमकां युनिवर्स कशें सपोर्ट करता म्हळ्यार आय लिटरली हॅड नो वन टू प्रोड्यूस द मूवी हांव तांगेला उलयता न्ही विचार त्या जावन 1 वार भितरी म्हाका फुडें हांव एक चूर कन्नड प्रोड्युसर्स जाला पिच करता आशिल्लो तांगेले नंबर्स पुरो तांणी म्हागेलो नंबर कसला सेव्ह केला म्हण गोतना एक प्रोड्युसर अविनाश शेट्टी म्हण आज ओम प्रोडक्शन्स मेगेले मल्टी पिक्चर्स ಒಟ್ಟು ताणे प्रोडक्शन केला ताणे तागेले एक स्टोरी म्हाका व्हॉट्सएपार दिसता आय एम लुकिंग फॉर रिजनल फिल्म्स विथ दिस इज म्हळ्यार हांव फिल्मी जावन आसता रे शी जाला दिस इज द फॅक्ट सो म्हाका सडनली कसं की फ्लॅश जाता हांव ताका रिप्लाय करता ताका हांव कोण म्हण गोत सेशना एशी नंबर एक सेव्ह करनासता निमगेला मेला कन्नडाक तो म्हणटा ओवरव्यू पेटय म्हणून हांव इमिडिएटली एक ओवरव्यू स्टोरेज पेटयता तूं आनी 2 दिवस भितर म्हाका मीट जा म्हणटा इमिडिएटली हांव बँगलोर वचून ताका स्टोरी नरेट करता तो ते मस्त दोळा उद्देगान आनी हें करता तो ही इज द प्रोड्युसर ऑफ नॅशनल अवॉर्ड फिल्म नॅशनल अवॉर्ड विनिंग तुळू फिल्म्स तसं आनी काम केलं मनीस आर्ट फिल्म्स ताका बार इश्ट जाता तो म्हणटा तुगेला आतां 5 दिसा तुगेला स्क्रिप्ट एक्टर्स रेडी आसता रे हांव इमिडिएटली शूटिंग स्टार्ट करूया म्हण तितले तो हें जाता सो तेन्ना दाखोवन म्हाका हांव हांगेला येवन पर्सनली सांगता हांगा कोंकणी प्रोड्युसर कोण म्हाका सांगिल्ले तांकां चंदूकोर मेसेज आनी घालून सांगता पळय अशें जाला
म्हाका आतां आय हॅव टू मूव ऑन. म्हाका विंगड 1 वर्स जाल्लें म्हगेले कितले म्हण राबू ऑपॉर्च्युनिटी. जाता. सो तुमी म्हाका इनिशियल सपोर्ट दिलेला मस्त थँक्स. म्हाका एक हांव आय हॅव टू मूव ऑन म्हणटा तांकां पर्सनली कॉल आनी कोर न्हू सांगता. तांणी म्हणटा ती लायक जो करी चांग प्रोड्युसर न्हू ओके न्हू म्हणून पुरो निमगू न्हू कसं हेल्प जाय जाल्यार जाय एश तशें करता ती त्या पुरो सांगून तांणी आमकां हें करतात. ताजे नंतर इमिडिएटली हांव कसं लागता आतां आमी कोंकणी फिल्म करता आसा ती पाय दिसाक कोणे एकल्यान विंगड मेकर्सान पळयतालो नासला रे आमकां आमगेल प्रोसेस तांणी पळोवचे वरी जावका. आमी न्हू तो एक फिल्म नामका वास्ते कोर न्हू मुगसूचे नज म्हणून ताजी प्रोसेस कसं नासता एक फिल्म मेकिंगाचे. एक प्री प्रोडक्शन जेवो पाय दिसा शूटाकी पूड आमी कसं पुरो रेडी करता ताका पुरो रेडी करता वता ती. इनिशियली हांव आनी अश्विन नायक म्हणून म्हगेले एक फ्रेंड तो फिल्म मेकर हांव तागेला प्लॅन करून घेवन तो एक म्हगेले टीमांत आशिल्लो वरी दोगय जाण आशिल्ली टीम. स्लोली आमगेले चड जाता वता ती नंबर ऑफ असिस्टंट्स आमगे टीम कंप्लीट होड जाता वता. पॅरलली आमी एक ऑडिशन कॉल दिता ती ऍक्टर्स जावका आमकां म्हणून. आमी लेकिले एक कोड्यालचे जेव्हा उडपाचे आमकां गोत्त आशिल्लेची लागीचे एक 50-20 ऑडिशन येवचे पुरो तांत दाखून पळया जाल्यार तितले बेटर आशिल्ले खंयचे एक ऍक्टर्स घेवन करया म्हणून. आमकां ते कशी व्हायरल जाल्ले कसं जाल्ले म्हूण गोटना ऑडिशन कॉल ऑलमोस्ट आमकां 250 to 300 ऑडिशन्स बाय खंय इंडिया दाखून मात्र न्हय तुमकां US इंग्लंड थंयचे दाखून पुरा येवचे सूर जाले. आमकां ताजे अशें पुरा जाताच म्हूण लेखून तशी जन घेता गेले. तुमी आमगेले ऍक्टर्स पळोवन अशें पुरा ती अनुज नायक म्हूण तुमी बॉम्बे क्रायम पेट्रोल. हांव एक्चुअली हिंदी सिरियल्स तितले फॉलो करनाशिल्लो म्हाका गोत नाशिल्लो तो आमी पळयला ताका. सो म्हाका तागेलो ऑडिशन येताना सी ही बीइंग अ एक्टर ऑलरेडी एस्टॅब्लिश जाल्यार एक्टर जाल्यार ही वॉज काइंड इनफ टू सेंड द ऑडिशन एक आर्ट अ पॅशन. हांव ते पळयता म्हाका तागेला लायक दिसता. हांव इमिडिएटली तागेला उरलो न्हू तागेले एक फुत्ताल कॅरेक्टर एक स्ट्रॉंग मेळ्ळा म्हूण जाल्ले आतां आन ताका टक्कर दितालो आमकां जावका. सो ताजे खातीर आमी आलोचना करतना केलाव जनाला ऑडिशन येवन आसता आमकां एक 3-4 शॉर्ट लिस्ट येवन आसता. एक दिवस संजय सावकर म्हूण एक ऑडिशन आमकां येता म्हाका बारी इश्ट जाता. आन म्हण हांव कसं लेक्किले तांचे मनशाल बरी आसयो आगेल परफॉर्मन्स म्हूण तो स्टेज थिएटर आर्टिस्ट. हांव त्या मनशा लागीं मेल आमगेल पुरा कम्युनिकेशन आशिल्लें निमगे ता बार लायक आसा ऑडिशन बट म्हाका तुका इन पर्सन मीट जावन एक फावटी ऑडिशन कोरका ताजे नंतर आमी प्लॅन कर. तो म्हणटा ओके म्हाका एक 15 दिवस दिया 15-20 दिवस हांव टिकेट करून येता. आमगेले एक बॉम्बे दाखून की येतालो जेव्हा इश्ट ताका वय खंय एशें तुमी निमगे हांव शिकागो USA सिनेमांत आशिल्लो तो ना ही इज अ थिएटर पर्सनालिटी. हांव तो USA म्हणल्या नंतर इमिडिएटली हांव मेल घालता तुमी USA तू बयसर आमकां नाका. आमगेल विंगडे एक आलोचना सांगा तुमकां USA दाखून आपण आणंक करची जाल्यार आनी परिस्थिती ना. बट देन ताका ऑलरेडी एक नरेशन जावन आसता स्टोरीचे. सो ताका ते कितले हें जावन आसता म्हळ्यार तो म्हाका मागीर सोडयना. बट तो फायनली तो कसं म्हणटा म्हाका कोरकाची चिरोल हांव मागीर टिकेटाच पळोवंक घेता तुमी रेम्युनरेशनाच पळया ती. रेम्युनरेशन म्हळ्यार कसं नासता आमगे हांगाचे आर्टिस्टाक कसं प्लॅन करून आसता आमी तितलेच तें एक बट इट वॉज व्हेरी बिग फॉर कोंकणी रेम्युनरेशन. हांव म्हणटा फायनली ओके ते तुमगेले अशें आमकां तुमी ओके तुमकां ते ओके जाल्यार तुमी खंडीत येवेत. ही वॉज व्हेरी काइंड इनफ ताका तितले पॅशनेट जावन आशिल्लो तो त्या फिल्मा विशयरी मागीर त्या पर्टिक्युलर रोला विशयर तागेले रोला विशयरी. ही फ्ल्यू फ्रॉम USA दाखून तो हांगा घेवन ऍक्ट केलो. तशीची पॅरलली आमगेले हांगा लोकल आर्टिस्ट मधुरा म्हणून बायलेल कॅरेक्टर आनी अम्माल कॅरेक्टर केलेले मीरा नाईंपळ्ळी म्हणून बँगलोरचे. मागीर म्हगेले फ्रेंड्स केलो फ्रेंड आतां JP म्हणून एक कॅरेक्टर आसता तो एक कॅरेक्टर इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर तो म्हगेलो फ्रेंड कंप्लीट डिस्कशन आशिल्लो ताका पळयतना म्हाका तो करी येता म्हणून दिसलें इमिडिएटली तांकां घेतलें. तशी एक बारीला एक कास्टिंग रेडी जाल्लें आमगे दॅट इज इम्पॉर्टंट. तांणी पुरा आमी कसं एक कॅरेक्टर आलोचन केलेले ते दोळ्या एदर आयलेले बरी दिसता आशिल्लें आमकां. सो तशी कास्टिंगाचे कंप्लीट जालें आनी आजचे डायरेक्शन टीम जो DOP जो पुरा DOP टीम जो कंप्लीटली फ्रेशर्स प्रत्येकले. आतां म्हाका हांव एक सना फिल्मांत कसं की काम केला म्हणजे एक गोत्तस मागीर DOP न केलो शॉर्ट फिल्म्स आनी फीचर लेंथ फिल्मांचो एसोसिएट असिस्टंट जावन काम केलेलें आशिल्लें. ते आमकां दोग जाणां सोडला रे कंप्लीट टीम दे आर जस्ट इंटरेस्टेड. तांकां कसं की एक फिल्म जाता हांव तुमगेलो येता म्हळ्यार टेक्निकल तांकां कोणाक कसं नाही येता जितली आयडिया ना बट इंटरेस्ट आशिल्लें फिल्म. आमकां कसं म्हळ्यार आमकां कम्फर्टेबल जावन मागीर हांव सांगिल्लें काम करता आसल्यार आय वॉज ओके विथ दॅट. सो पुरो जाणां ಒಟ್ಟು केल्ले आमगेलें शूटिंग करचें म्हूण सूर जालें. सो अशी तर्पणाचे प्लॅन सूर जालें. तशी
मल्टी पिक्चर्स म्हणून एक संस्था Banner. कोंकणी वय कोंकणी सिनेमाक आम्ही आमगेल प्रोडक्शनरी सूर करता अच्छा, that is your own creation. कंप्लीट म्हळ्यार Wonderful. क्रिएशन म्हणजे की इट वाज So नेसेसिटी multi जस्ट नेसेसिटी yeah, for anything to be creative, Right. you need some. शूटिंग मस्त स्मूथ जाऊन गेलं बिकॉज आम्ही एक देड महिने प्री प्रोडक्शन बारी लायक केलेलं तुम्ही तर्पण कसं नाही फिल्म पळयता सती ताजी एव्हरी फ्रेम ऑलमोस्ट एव्हरी फ्रेम आम्ही पुढेची डिझाईन करून अशी का म्हणून ताजे कसं म्हणतात एक मूड बोर्ड एक स्टोरी बोर्ड म्हणून करतात म्हळ्यार एक आन पुत्तान उलयता असताना खंयची अँगलर आम्ही शॉर्ट दवरका ते आमगेले पूरा प्री डिसायडेड आशिल्ले ते ड्युरिंग द शूट वचून आज अशी दवरया नाका एकड दवरया म्हळ्यार टाइम मस्त वेस्ट जाता सो एव्हरीथिंग वॉज प्लॅन्ड आम्ही एक फ्रेशर्स जाल्यार कसन कोरका म्हणजे आमकां गोत आशिल्लें कसं चुकी करू नये म्हणजे जलतीतले अर्थ करून घेऊन शूर केलेलं आजी निमित्त तर्पण ऍक्च्युअली तुम्ही आता कसं 2.5 घंटा फिल्म पळयता आसात की कंप्लीटली आम्ही 15 days 15 दिवस भितर शूट केलेलं फिल्म कंप्लीटली तुम्ही आता पळयचे प्रति फ्रेम 15 दिवस भितर आमगेल कंप्लीट शूटिंग मुग्दला ताजे नंतर आवरलेलं पोस्ट प्रोडक्शन तर मस्त एक खर्चून आपले एक आशिले हंत भितर देवस्थान बट फॉर अ कोंकणी फिल्म ते मस्त बिकॉज आम्ही यूज केलेलो कॅमेरा जो आम्ही त्या टाइमार लाईट्स कॅमेरा ताका मस्त वता आशिल्ले टेक्निकल वय बिकॉज देर इज नथिंग रिटर्न शो घालचे प्रति एक ते पुरे तितलेना तशें जावन आर्ट पिक्चर म्हणून की रियालिटी दाखयली राईट वंडरफुल वंडरफुल सर ह्या पिक्चर कितले पर्सनलाइज तुका म्हळ्यार हाऊ क्लोज टू यू नाही म्हाका आतां म्हळ्यार म्हगेले आयडेंटिटी तर्पणा थ्रूच जाला सो शूर करतना हाजे व्हॅल्यू कसं नाही आमकां गोतना एक चांग स्टोरी म्हणजे एक गोत आशिल्ली बीन आहा तर्पण कसं जातालें पाय दिसाक ह्या एक फिल्म जन पळयला रिश्ट जाताले ते कसं नाही आमकां गोतना आशिल्लें सो आत्ता कसं म्हळ्यार तर्पणा हॅज बिकम माय आयडेंटिटी माय टीम्स आयडेंटिटी ಕೆಲವು ಜನ आमगेल टीमांत आशिल्ले आतां भायर वचून आतां आमगेल DOP जो आमगेल डायरेक्शन टीमात जो प्रति एकले सांगता हांव अंत काम केला यशस्वी एक अंतू बाउंड्रींत आमी काम करून एक फिल्म हाडला पळयती दाखयता ती सो दॅ आमगेले फिल्मान आमकां वापस दिलेले तशें जन हांव मस्त आशेरी जन नोटस का म्हणजे आशिलो त्या टायमार तर्पण फिल्म सूर जाताना हांव आनी म्हगेलो तो फ्रेंड म्हळ्यालो दोग जण बट देन म्हाका मस्त लागी आशिल्लें ಕೆಲವು फ्रेंड्साला हांव अशी सांगता तांणी अशी एक फिल्म करता सर आमी एक तुमी पुरा ओटू ये तशी तर्पणान तुका कसं दिला म्हळ्यार हांव सांगता आयच्या दिसाक म्हगेलो कितले फ्रेंड्स प्रति स्टेपार म्हगेलो ट्रबलान आतां हांव अश्विन म्हणून एकल्यान नांव काडलें तशी तागेल म्हणकेच एक 3-4 फ्रेंड्स मस्त प्रति फ्रॉम द डे वन काल दिवस हांव तुमगेला उलयताना एक शो जाल्ले म्हणलें त्या शोके म्हगेलो टू आसता सो दॅट इज वॉट तर्पणा हॅज गिवन मी बॅक हांव कसं आलोचन करता आशिल्लो एक फ्रेंड्स हांव पुरा विंगड इंटरव्यूसान पळयता आशिल्लो म्हाका फ्रेंड्सान अशी केला तशी केला सो अंतू म्हगेल सगळे कंप्लीटली एक आमगेल आतां पेरंट्स कितले म्हाका सपोर्टिव्ह जावन आशिल्ले विंगड रितीरी तशीच म्हगेल फ्रेंड्सांनी कंप्लीटली म्हाका सपोर्ट केले सो तांगेल पुरा जनाले सपोर्टा निमित्त आतां तर्पण कसन तुमी सिनेम पळयता तसं जाल्ला म्हणून व्हेरी गुड वेल थॉट आता तुमी तुमगेल सृजनात्मक क्रिएटिव्ह प्रोसेस कशी आसता कितली तुमी एफर्ट्स घालताची त्या पुरा सांगिल्लें आसा भारी खुशी जाता आयकतना आनी अशी आईल जनान पुरा कसो संदेश घेवन वचूं म्हण दिसता आतां ते इंटरनॅशनली प्रिमियर शो की पुरा जाल्लेले आसा विंगड संस्कृती जन पळयताची सो तांणी कसो संदेश घेवन वचूं म्हण दिसता हांव म्हळ्यार एज एन आर्टिस्ट अंत काम केला सो कोणाक प्रीच करचे तितले लेवल ऑफ मॅच्युरिटी आमकां ना बिकॉज बट देयर शुड बी सम मेसेज हांव त्या एक फिल्म कसन म्हगेल आलोचने आयिल्लो बरयला की ताजे फर्स्ट स्टेप हांव ते मेसेज घेवन घरा समजका फर्स्ट ताजे प्रयत्न कंप्लीटली जाता आसता बिकॉज म्हाका तसले एक एनवायरमेंट मेळना ती निमित्त आय एम सेफ लायक करून आमगेले जीवन चलता आसा बट आयचे मोमेंट आतां तुमी कसन आसा ती ते मात्र इम्पॉर्टंट आयचे तुमगेले हाता आसा पुरा मोमेंट करेक्ट
कलचे तुमगे लता दकून वच्चे उंचल्ला पायची एत्तकी ना ग्यारंटी सो आईची मोमेंट समजावना सुका म्हणून अंतू या तुमगेला सांगतास बट मेगेल निमित्ते मस्तपटी मिस्टेक्स जेवचे आसच्या पुरो चान्सेस म्हणजे आम्ही बिहेव करची रीती त्या फ्रेंड्साला जेवण आसच्या पुरो आनम्माला जेवण आसच्या पुरो मस्त जत्ता आमगेल भितरची इगो आय एम अ व्हेरी इगोइस्टिक पर्सन म्हणून लेखला रे त्या इगो निमित्त आम्ही ಕೆಲವು ಜನ मन असलरे उल्लोच जायना ಕೆಲವು जन लगी तानी दिल्ला रेस्पॉन्स दीना ती आम्ही एक्सपिरियन्स केला या पुढे आम्ही मात्र नाही प्रत्येकलाने एक्सपिरियन्स करून असतात एक ह्युमन बिंग म्हणत ते असताच बट देन जलतीतले विल हॅव टू ट्राय टू अवॉइड म्हणून त्या फर्स्ट इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम मी आता प्रयत्न करतस जातस जातला इमोशन्स आर सेम मनुष्य विंगड अशा पुरो आणि इमोशन्स इन्वॉल्व झालेले कॅरेक्टर्स विंगड अशा पुरो अन्नाला पुत्ताला अशा पुरो अम्माला पुत्ताला अम्माला दुवेला अशा पुरो फ्रेंड्साल मध्ये अशा पुरो जलती कोपो ते तुम्हाला म्हणजे इगो त्याकडे सेम आम्ही मक्के इगो असं मस्त बट I am in the process of overcoming basically म्हणजे जलतीतले ट्राय करूया प्रयत्न करूया म्हणून त्यामुळे म्हणजे मेगेल प्रकार ಕೆಲವು ಜನ तक रह असतात तुमका ಗೊತ್ತಸ್ತತೆ ತಂಗೆಲ ನಾವು ಈಗ ದೋರ್ನ್ घेवच्या नज्जे म्हणून ತಂಗೆಲ टू एटलीस्ट जलतीतली बेटर असती म्हणून तितले दॅट इज अ व्हेरी गुड मेसेज पूर ऑडियन्स त्या मेसेज हांव ते रिव्ह्यूज पळयत आशिल्ली सकट सांगताची अयो म्हाका आतां कळ्ळें म्हगेला अन्ना लोट हांव कशें आसूं का म्हणून that is really right आमकां त्या खुशी म्हळ्यार एक सिनेमा करताना प्युअर इनोसेंस आमकां कसं नाही गोत ना कसं जात पाहिजे यू आर स्टील इनोसेंट बट म्हाका पर्सनली ಕೆಲವು ಮೆಸೇजेस कॉल्स आयला यू लुक इनोसेंट मे बी अशें बरो म्हळ्यार आय एम ट्रायिंग टू बी दॅट म्हळ्यार आमी ॲज अ ह्युमन बिंग मस्त आमकां आलोचना येता आमी अशें पुरो ती बट देन मागीर ಮತ್ತೆ ते आलोचना आसा म्हळ्यार वी हॅव टू बी दॅट म्हणजे त्या लेवलान तू असल्यारी बेटर म्हणून आय एम ट्रायिंग टू डू दॅट तुम्ही तांतूल पात्र ते पुरं विज्युअलाइज केले तांकां कशी कोरका म्हण पुरं सांगिल्लें आसा तांकां स्क्रीनारी कशी जिवीत केले ते सांगिल्लें आसा भारी खुशी जालें आयकून तुगेल प्रती एक स्टेप इज व्हेरी इंटरेस्टिंग आतां सगळे पिक्चर फर्स्ट रिलीज जाताना तूं अशी बसून पळयतना तुका तांतू हांव हें चेंज करीत आशिल्लें तांत हांव हें एक पोजिशन करीत आशिल्लें म्हणून मनाक कितें आयला की तसले चान्स ना तांतू जाल्यार एज अ डायरेक्टर नाही हांव म्हळ्यार एक प्रोसेस कशी आसता म्हळ्यार तुमकां एज अ रायटर तुम्ही एक पाटी स्टोरी बरोवन आसता ती तुमकां स्टोरीज पुरा गोत्त आसता ताजे नंतर ताजे शूटिंगा टायमार प्रति एक एक्टराक तुमी शिकोवन आसता फॉर एक्झाम्पल तर्पणांत एक 15 दिवस तुमगेले आमगेले प्रॉपर वर्कशॉप जाला प्रति एक्टराक अशी कोरका या डायलॉग एश सांग का प्रत्येक आम्ही शिकायला तदनंतर त्यांनी वर्कशॉप प्रॉपर वर्कशॉप तुमकां म्हळ्यार प्रॉपर म्हळ्यार आमगेल रितीर प्रॉपर आम्ही कितले ट्राय करत तितले प्रति एक्टर्स आता तुम्ही कसं पळयला प्रत्येकलांके ताजे एक कसन रिहर्सल्स आम्ही करायला ऑलरेडी अन्नाला पुत्तालंतू मस्त पडी रिहर्सल्स आम्ही शिकोवन तांनी पर्सनली तांकां पुरो ಒಟ್ಟು एक कಡೆ रबयला तांके घर रबयलेले तांणी पुरो ಒಟ್ಟು तांगेलितले तांनी मिंगल जाता आशिल्ले ताजेके पुढे आम्ही स्पेसिफिक आता अनुजाक ताण केलेले रोल्स आदकून कंप्लीट भायर हाडका आशिल्ली ह्या फिल्मांतू तागेलो एटिट्यूड कंप्लीट चेंज करका आशिल्ले ते पुरो म्हाका स्पेसिफिकली अशी जावका म्हणचे आशिल्ले ते तांगेल भितर आम्ही गाल जाला तेदना तुमगेल अनेक जर्नी जाता ऑलरेडी स्क्रिप्टा वयर आता अन्नाल कॅरेक्टरान तांणी पुरा थिएटरांत परफॉर्म करता आशिल्ले त्या इंटेन्सिटी एक चड आसता तांगेले बिहेवियर एक्सप्रेशन व्हेरी व्हेरी मच बट ॲज अन ऍक्टर तांकां अर्थ जाता आणि त्यांनी एक्झिक्यूट करतात इफ ही इज दॅट गुड अन ऍक्टर तुम्ही पळयला रे फिल्मांतू नाटक नाही नाटकाक विथ नो ऑफेन्स एक विंगड फॉर्म ऑफ ग्रेट आर्ट रियालिटी आणि तुम्ही दोळ्या एद्र पळयलेलो ते एक हायपर अशें ಸ್ವಲ್ಪ त्या पुरात संजय मामा हंग येतना इनिशियली ही वॉज अ लिटल डाउटफुल हें कसं करता म्हळ्यार तांणी ते बिहेव करची रीती थिएटरांत फिल्म इट इज कंप्लिटली डिफरंट तो म्हणटा आशिल्लो तू करतास वय म्हळ्यार हांवें फ्रेशर न्हू बट मागीर आय वॉज व्हेरी क्लियर कसं जाव काम इवन ड्युरिंग द शूट आता तुम्ही तांत ಕೆಲವು इमोशनल तुम्ही आजीक पळयला री ताजे प्रिवियस शॉट्स आनी पुरो विंगड रीती आसता आशिल्ली ಸ್ವಲ್ಪ वयर हांव आय वॉज व्हेरी स्पेसिफिक दॅट इतले आयला री इमोशन हाचे वयर जाल्यार चड जाता and he was very kind enough being so senior ताणें एक पाटी केले नंतर माम नाका
50% केला पुराजी म्हळ्यार ही वॉज व्हेरी कायंड रप्प इमिडिएटली चेंज टोन डावन सो एशे पुरा जणी ताका जाय जाल्यार सपोर्ट दिता वेल हांव सांगता आशिल्लो हें एक जर्नी तुमगे सेकंड जाता शूटिंगा टायमार वपास तुमी पुरो पळोवन आसता ती एडिटिंग अंतु विंगड कोणी नाशिल निमित्त हांव एडिट कोरका जालें ह्या फिल्म सो आय वॉज द एडिटर ऑफ द मूवी एडिट करताना all in one म्हळ्यार editing अगेन नेसेसिटी exactly wonderful it's a good experience वय 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 बिकॉज प्रिवियस फिल्मा ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಲ್ಲಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ हांव जाल्लो एडिटिंग करताना एक 250 टाइम्स पुणे एटलीस्ट तू फिल्म पळोवन आसतात ऍज एन एडिटर वापस त्या सीन्स पळोवन by the end of editing तुमका म्युझिक डायरेक्शन असता ताज्योट बैसून असता डबिंग असता इतली प्रोसेस तू एकलो डायरेक्टर प्रॉपर जावन ताण बैसलरी तो एक 350-400 टाइम्स फिल्म पळोवन असता फिल्म फायनल कॉपी डीसीपी वरेन हांव कळला बिकॉज आमकां तें एक नेसेसिटी अगेन कोणी टीम अंत नत्तील निमित्त फायनल कॉपी काढली नंतर तुम्ही त्या फिल्म पळयल्यार तुमका यो देवा कसं केला हांव म्हणून दिसता ऍज अ डायरेक्टर तर प्रति एकलांक इवन इफ यू तुम्ही बाहुबली केला रे तशी दिसता लिटरली मेगेल नाही कसं जाला म्हणून गोत ना म्हाका हें कसं नस अयो फिल्मांत कसं नस एक हें जाता एश जाता इतलेच आमगेले ताजे ಕೆಲವು मोमेंट्स खुश दिवचे पुरो तितले मेगेले कसं शूट फिल्म एडिट जाता हांव एक्चुअली प्रॉपर जाऊन फिल्म कंप्लीटेड फिल्म थिएटरांत पळयलेले ऑलमोस्ट एक 10th शो जाल्या नंतर 10 शो 10-15 शो जाल्या नंतर बिकॉज ताज्दोळ ते आमकां भायरचे काम जन आयलांक भितर सेटअप करचे अंतूच आमी फिक्स आसता आशिल्ले बट रिव्ह्यू आनी आयले नंतर हांव एक 10 शो म्हळ्यार एक महिने गॅप जाता पळयना ताजे नंतर पळयतना म्हाका मस्त प्लेस आसा तूं हांव आनीक मस्त लायक करूं येता म्हण दिसला जाल्यार आयचे दिसा हांव तें कोरू चमकलाल जाल्यार तर पण आतां तुमकां कसो एक्सपिरियन्स दिता त्या दिता आशिल्ल्या म्हणचे क्वेश्चन आमी गेला उत्तर ना बिकॉज इट मायट नॉट हॅव त्या इनोसेन्सार आमी त्या फिल्म केलेले निमित्त त्या फिल्म तशी आसा आयचे दिसा आमी आनीक लायक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनीक एशी करूया तशी करूया आलोचन केल्यार मे बी फिल्म ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕಡೆಕಡೆ जावचे चान्स आसा सो आतां कसो कॉपी येयला इट वॉज द फर्स्ट कॉपी अँड इट वॉज द लास्ट कॉपी तितलेच आनी कसं नाही अपलोड का म्हणून म्हाका पर्सनली आणि नेक्स्ट पिक्चर कर जाल्यार I can bring these changes. अंतु जलल एक्सपीरियन्स आता मेगेल पुढले हांव कन्नड एक फिल्म कसं सांगल्यात अंत जलल एक्सपीरियन्स अंतु घेवन हांव तर्पणांत मस्त इम्प्लिमेंट केलें तर्पणांत जलल ಕೆಲವು मेन एक्सपीरियन्स घेवन आता नेक्स्ट मेगेल कन्नड हांव कसं करता अंतु कन्नड करतास ओके व्हेरी गुड ताजी नंतर इट इज अ तुमगेले एक ग्रोथ जेव्हा एक एक्सपीरियन्स कसं असतं घेवनूची प्रोसेस ते ऑलवेज तुम्ही ग्रोथ जावचे अदरवाइज देयर इज नो ग्रोथ तुम्ही ते घेताच का जाता आता ह्या कन्नड फिल्मांत कितले मिस्टेक्स केला ते घेवन नेक्स्ट कसं ट्राय करता खंडित दॅट इज वंडरफुल व्हेरी नाइस आता विंगडाल सिनेमा पळयतना की तुका मना दिवचास की अयो या हांव जाल्यार अशी करता आशिल्लो म्हणून मनायत की वय दॅट इज हाऊ इट स्टार्टेड हांव सान आसता आता हें हांव जाल्यार एक्चुअली हांव केलें जाल्यार आनीक वायट जाता आशिल्लें दिसता बट आमकां दिसूनच उर जाल्यार हांव जाल्यार हें अशी करता आशिल्लें दॅट इज आयडिया एक्चुअली प्रत्येकल्यांक येता मात इवन आता एक आमगेल्या अम्मा शापोर एक फिल्म जेव्हा एक सिरियल पळयतना हें कसं एशी केलें हें एशी गुंडयला जाल्यार म्हणटा पळय तसलेची मायंडसेटार आमी आलोचन करची तशी आत्ता फिल्म्स हांव मस्त ताजे बगे म्हळ्यार कसं जाता खंयचीय फिल्म पळयल्यार आमकां तें आज फिल्म आमी पळयतना आमी मस्त आलोचन करता आसत ह्या टेक्निकली हांगा एश जल्वा तश जल्वा असले मात बता सो बट इनिशियली खंडीत त्या मात आयला म्हळ्यार हांव जाल्यार अशी करता आशिल्लो ह्या पद्यांतू ह्या लिरिक्सांत हें चेंज करता पद लिरिक्स परत तुवें बरयला लिरिक्स हांव बरयलेलें अच्छा व्हेरी नाइस बॅकग्राउंड एक की पद आसा दिसता 2 पद्य आसा दोन्ही लिरिक्स हांव एक रामनाम आसा ते रामनाम ऑब्वियसली ते एक बेस्ट ओपनिंग आसा पळय वार लायक एंड अगेन तुम्ही आता रामनाम पळोवन अशा पुरो ती विंगड खंयचे इव्हेंट फिल्मांत पळोवन अशा पुरो त्या स्टोरी कगत आशिल्ली मी दवरला अदरवाइज कोंकणी फिल्म आमी रामनाम घालका कोंकणी फिल्म आमी अनेक घालका तशी नाही स्टोरींत तितले व्हॅल्यूड त्या रामनामाचे इम्पॉर्टन्स स्टोरींत लास्टाक येता ताजी गती तशी कनेक्शन दॅट वॉज द प्लॅन कोंकणी फिल्म जाल्यार खंयचे एक विंगड इंडस्ट्रीच्या फिल्मा स्क्रिप्टाक येवन येशनच जम्मी म्हणजे आलोचनेरी बरयलेले तशी खंडीत लाय जाला तशी जाला आता टू डू लिस्ट खंयचे फिल्म नेक्स्ट हांव ऑलरेडी आता कसं जाल्लें अगेन कोंकणी फिल्म केल्लें ताजे एक रिलीजा टायमार एकलो तुळू प्रोड्युसर हरिप्रसाद रೈ म्हणून
HPR फिल्म्स म्हूण तागेले बॅनर ताण आमगेले फिल्म पळोवन ताका बारी इश्ट जालें सो ताण पर्सनली म्हाका आमगेले एक मस्त कॉन्वर्सेशन डेव्हलप जालें आनी ताण ऑफर केलें हांव आतां तांगेले बॅनर अंडर HPR फिल्म्स म्हणून कन्नडांत एक सिनेमा डायरेक्शन करता म्हळ्यार कंप्लीट कन्नडाच्या फिल्माचें शूटिंग मुग्दलां आतां ताजें पोस्ट प्रोडक्शन काम चलता आसा कंटिन्युअसली ह्या वर्सा एंड 2025 एंड भितरी आमी ते रिलीज करता विच विल बी अ वर्ल्ड वायड रिलीज प्रॉपर कोरका म्हणजे प्रयत्न जाता 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 खंडीत जातले आनी तुमगेले फर्स्ट प्रिमियर खंय जालेलें जे तर्पणाचें तर्पण सूर जेतना हांव म्हणलें तुमकां USA दाखोवन संजय सावकर माम म्हणून ताणें अन्नाल कॅरेक्टर केलेलें सो आमी रिलीज प्लॅन सामकें केलें नाशिल्लें इनिशियली केन्ना आमी हांव पोस्ट प्रोडक्शना काम करता आसतना पुराय एक्टर्स म्हाका स्ट्रेस करता आशिल्ले म्हळ्यार एक रिलीज करता न्हू फिल्म केले नंतर एक दाखोवका 4 जाणांक अशी तशी म्हणटाना हांव लेकलें ओके आतां एक मामू USAंत आसा ताका एक ते एक शो ताणें करून घेवची कोड्याल हांव मुल्की कोड्यालचो अंगाच्यांक एक शो टुगेदर एक मुल्कीच्या कोड्यालच्यांक एक शो म्हळ्यार आमगेले टिमाचे पळोवती बेंगलोरांत मायस ते एक शो मुंबईंत अनुज म्हूण आमगेले लीडर इतले दीस वॉज आवर प्लॅन मम्माला हांव अशी डिस्कशन करता मेल ಮತ್ತೆ एक विषय कसं आयिल्लो म्हळ्यार कोंकणी ತಂತೆ स्पेसिफिकली GSB कोंकणी आमी आतां कसन भाशेर केला ತಂತು एद्दोळटे कसं सिनेमा आयला रिलीज जालेले USA तो प्रीमियर जालेले म्हळ्यार ताजे फर्स्ट शो USA तो केलेलो दिसले प्रीमियर आतां वर्ल्ड प्रीमियर म्हणटा ती त्या केलेलो दिसले सिनेमा खंयचे नाशिल्ले सो मे बी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा ते मामयस ताका दाखोवका म्हणून आशे आसा हांव संजय मम्मला निमगिता ते USA आमी शो घाल्या प्रॉपर तशें एक प्लॅन सुरू जावन USA तो आमगेले प्रीमियर जाले तर्पण फर्स्ट शो जालेले नोव्हेंबर 16-17 त्या टायमार म्हळ्यार आमगेले 16-17 तशी 2023 नोव्हेंबर डेट 16-17 सो आमी फिल्म सुरू केलेले मे 21 23 4-5 महिने भितर आमगेले फिल्म रिलीज जाले प्रॉपर तशी US कंग्रॅच्युलेशन्स अगेन ते कोणाले तितलो ओगी जायना तितलो लायकन केला तुम्ही व्हेरी गुड जाल्यार आतां एक फिल्म मेकिंगान तूं पॅशन जावका खंडीत देन टेक्निकल ट्रेनिंग हाव इम्पॉर्टंट कितले इम्पॉर्टंट आसा म्हत्वाचें तें मस्त म्हळ्यार ट्रेनिंग जावपाचें पॅशन प्रति एकल्यांक मस्त जनांक आसता म्हळ्यार पॅशन एक फिल्म करता जेव्हा इंटरेस्ट पॅशन ते प्रति एकल्याक आसता खंयचे एक फिल्डांत तांतू तुम्ही नेक्स्ट स्टेप दवरका म्हळ्यार ताजे टेक्निकॅलिटीज तुमकां कळक जाल्यार अत्यंत अगत्य ऑफ विच हांव आतां आनीक सिक्तर आसा ताजे इनिशियल स्टेप दवरला टेक्निकलान इवन आतां तुमी तर्पण पळयले ताजे कंप्लीट प्रोसेस ऑलमोस्ट हांव रायटर डायरेक्टर जावन एडिटर जावन काम केला बट हांव मे बी बेबी स्टेपाचो स्टार्ट केला टेक्निकली आनीक वास्ट आसा सगळे इंडस्ट्री सो आय हॅव टू लर्न अ लॉट ते हांव आनीक प्रोसेसर आसा सो टेक्निकली तुमकां गोत नातल्यार इंटरेस्ट कितलेय जण आसचे पुरो ते ऑन स्क्रीन हाडोवचे बारीक कश्ट आसा आमी आतां बरयलेलो पुरा बंगार सेशियल स्क्रिप्ट्स कितले की आसा त्या पुरा स्क्रिना वयरी तशी जावका जाल्यार रितीर येना मस्त खंयचेय एक विशय वायट जाता सो टेक्निकली ताजे ट्रेनिंग घेवचें जेव्हा एक्सपिरियन्स आता फिल्म मेकिंगान कसं तुम्ही स्कूला वचून शिकचा की प्रॅक्टिकली तुम्ही काम करून शिकचे चड बेटर सो ते प्रॅक्टिकली काम करून ताजे एक अंडरस्टँडिंग घेवचे ताजे विषय अर्थ करून घेवचे इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मस्त जनाक आता तुम्ही पळयला पुरा जण फिल्म मेकर्स म्हणतात आमकां इंटरेस्ट आसा म्हणतात दॅट इज ऑल कम्प्लिटली ओके बट एक एक्सपिरियन्स घेवन मुखार सुचे इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव आतां एक फिल्माचे एक्सपिरियन्स घेवन हांव तर्पण केलेलें विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट इनफ म्हाका आनीके मस्त एक्सपिरियन्स जावका आशिल्लें म्हूण दिसता बट आतां फिल्म चंदा रे ओके लायक आयला निमित्त हांव आतां संगीत ओके म्हगेलें हें जाला बट अदरवायज हांव विंगडा आलोचन करपाक जाता आशिल्लें सो प्रत्येकल्यानी टेक्निकली तुमगेलें फिल्म इट मायट बी एनी फील्ड खंयचेय फिल्डार जाल्यार तुमकां ते एक्सपिरियन्स आसचे इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी कशें म्हणत की पॅशन इज द हार्ट बीट फॉर अ फिल्म अँड टेक्निकल ट्रेनिंग इज द बॅकबोन करेक्ट 100% बॅकबोन असलं करेक्ट तुमकां तो हार्ट दावन ते आसचे पुरो उठोच्या जैनातला मागीर कसं प्रयोजन मेनली करेक्ट टेक्निकल नॉलेज इज बोथ आर इक्वल येस 100% अशी आता सक्सेस तुमगेल प्रकार कसं तुका अकॉर्डिंग टू यू इज इट अ ऑडियन्स लव की जनाले एप्रिसिएशन की आनी कसले की तुका अवॉर्ड्स
वय म्हणा अवॉर्ड्स आमकां आतां म्हळ्यार सद्या म्हणटा म्हाका तेजें हांव तें मस्त मात वत्ता ना कसं येतले ಖಂಡಿತ आनी मस्त येवचें आसा म्हूण आमगेले अंतू आतां मस्त लायक ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಕೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ सो विच इज वेरी वेरी गुड थिंग बट अनिके मस्त म्हळ्यार आमकां आश आसा ह्यांचे फिल्म आनी ಕೆಲವು फेस्टिवल्स वच्चो का ಕೆಲವು इवन इफ दे वॉच आवर मूवी तसले एक अग्रगण्य आर्टिस्ट आनी आमगेले फिल्म एक स्क्रीनिंग केल्यार पळयल्यार आमकां तें एक व्हडली विशय म्हणून त्या पुरो आसा तुमी सक्सेस म्हणल्यार आमी आतां आय एम जस्ट एक फिल्म हांव आतां कंप्लीट केला लायची दिसाक म्हळ्यार अनेक फिल्म आतां जत्ता आसा सो ताजे विशयार कितले उरले ते म्हाका गोतना हांव बिकॉज पाय दिसाक हांव काही भायर चमकला तेन्ना म्हाका कितले जन गुर्त जाता म्हाका गोतना बिकॉज आमी आनीक करता जाल्यार मस्त आसा म्हणचे आमगेले मना आसचे बट तर्पण एज अ फिल्म म्हाका कसन दिला म्हळ्यार हांव ऑलरेडी तुमकां सांगलें एज अ म्हाका जाय जाल्यार इतले फ्रेंड्स मेगेल ಒಟ್ಟು ते इट इज मेन थिंग ते तर्पण म्हाका दिलेलें म्हाका मनान दवरून घेवन हांव थ्रू आउट माय लायफ ते दवरून घेवं तांणी केलेलें म्हाका सपोर्ट जेवो उपकार जेवो फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग मेगेल दोळ्या एद्राक आमी कसकी एक आलोचन केलेलें स्टोरी पळयलेलें जन आमी रेडी केलेलें एक चेडू तें पळयलेलें जन तांणी तांगेले इमोशन्स भायर घालचे रडचे लँग्वेजूय गोतना तिल जनांनी दोळ्यांत उद्दां काडून वच्चे फर्स्ट टायम मे बी हांव एज अ पर्सन मेगेले एद्रा कोणी रडता आसलो म्हाका खुशी जेवची म्हळ्यार तर्पण पळयलें म्हळ्यार ओके देयर इज अ चेंज हांव केलेलें एक आर्ट पिसाक तांणी इमोशनली कनेक्ट जावन दे आर एक्सप्रेसिंग न्हू तांगेले इमोशन्स आउट तेंच आमकां एक सक्सेस फर्स्ट अंतू मागीर हांव आजी तुमकां सांगलें आज हांगा बैसून जेव्हा आज हांव कसन एक लायफ लीड करतास कसन एक एफर्ट्स आज घालतास हें हांव एक 5 वर्सां फुडें आलोचन केलेलें लायफ म्हळ्यार हांव आनी मुखार ते शस्क आशिल्लें म्हणून मेगेले जीवन हांवें शिकाळका म्हणचे एक आलोचन केलेलें लायफ त्या लायफ आज लीड करूं म्हाका अवकाश मेळटास म्हळ्यार तेंच सक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल सो दॅट इज वॉट आय पर्सनली फील ताजे वट्टू आनी मुखारी फॉर्च्युनेटली आमकां एक लायक अवकाश मेळ्ळो म्हणून म्हळ्यार प्रयत्न घालता ती सक्सेस हिट जेवचे दुड्ड करचे दुड्ड प्रत्येकल्यांक गती आसा प्रत्येकल्यांक बट आमगेले मनान तशें एफर्ट घालूंक आनी काम करूंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळो ते तसले जन आमकां मेळ्ळो ती आमकां एक सपोर्ट करतले म्हणजे एक आश आसा तितले खंडीत ते एक कर्मण्येवाधिकार असते महाफलेषु कदाचन तो ताजे वेरी वतस आनी तशी लायक जातस व्हेरी नायस व्हेरी गुड आतां आमगेले विक्षकांत तरणाटे मस्त पॅशन आसा पुरो तांकां पिक्चर कोरका म्हणलें आनी तांणी ते कोरका म्हण आशिल्ल्यांक तुमगेले संदेश कसले तूं आतां तरणाटो आसा यंग आसा तशें तुमगेला म्हणजे आतां काणी बरयता आसता पुरो कोणी प्रतिपटी तेंच मेळ्ळें हांव आतां म्हळ्यार ऑलरेडी दिला संदेश एक फिल्म कोरून हांव कितले अनेकल्यांक उलयता संगीत म्हाका गोतना बट मेगेल एक्सपिरियन्स तांकां सांगयता म्हाका एक फिल्मांत कसन जाला सनरितीर एक्सपिरियन्स ताजे विशयार सांगयता तुमकां प्रती फिल्डांत हांव पळयलेलो प्रकार 3 फेस आसता तुमकां म्हळ्यार फर्स्ट एक संशय असतो तुमगेल वयर पुरा जनाक यो कसं करतालो यो सेल्फ प्लस भायरचे जनाने पळोवचे कसं करतालो जातालें नेक्स्ट तू करताना एक फेस असता कसं की एक प्रयत्न करतास यो अशा पुरो लास्टाक तुका सत्कार मेळचे तुमगेले कसनय एक तुम्ही कोरून दाखयल नंतर तुमकां एक सत्काराचे फेस आसचे बट संशय फेसर तू एक पाटी वयर घाला रे नेक्स्ट ऑल 3 फेसेस आर इम्पॉर्टंट बट त्या टायमार तुगेलो तू मात्र आसता वरलाल्यान पुरा डाऊट करताना तुका स्ट्रॉंग जावन बिलीफ दवरून घेवन ताजे वयर काम करका मेनली तेन्ना तू मात्र तुगेलो त्या एक फेस कशी पुणी कश्टार वयर घालका कश्टार न्ही इश्टार वयर घालका इश्टारी वयर घालका पॅशन ताजे वयर आसला मात्र तुमकां नेक्स्ट स्टेप वचचें करताना प्रत्येकले ऑब्वियसली आता तुम्ही तर्पण अशी इतली सपोर्ट आमकां एज अ समाज एक कोंकणी समाज स्पेसिफिकली कोंकणी समाज म्हणटा म्हळ्यार हांव एक कास्टाक आनी स्पेसिफिक जावन ना आता आमी विश्व कोंकणी सेंटर कसं म्हणटा आसा ती प्रत्येक कास्ट क्रीड प्रत्येकल्यांक ಒಟ್ಟು करून एक कोंकणी भाशेचे वयर काम करून आमी करता आसा ती ह्या फिल्माक आता एक जीएसबी कोंकणी जनान कितलो सपोर्ट केला तशीच विंगड कोंकणी मराठी अशी त्या पुरा जनाने सपोर्ट केला ते आम्ही पळयता आसा ती एक एज्युकेशना विशयार मस्त हांव म्हणटा
टॉप मोस्ट करची जाल्यार तुमी पॅशन आउट करत त्या न्ही जाल्यार एक बेसीक एज्युकेशन एक मनशाक एक मनीस जावन तुमी फॉर्म जेवच्याक बेसीक एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एज्युकेशन कंप्लीट करा तुमगेल पायार तुमी रब्बा ताजे ओटूची तुमगेल पॅशन केन्ना केस होनाका ती लक्ष इंजिनियर्स आसा ती हांव इंजिनियर आज म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा म्हळ्यार हांव एक स्टोरी बरयलो निमित्त सो ताजे मध्यंत तुमी कसं एक तुमकां देवान दिलेलो पॅशन इंट्रस्ट आसल्यार ताजे वयरी काम करा ती आणि हें तुमगेल कसं एक जर्नी आसता ताजे मध्यान तुमकां 1000 जण सपोर्ट करतले मेळटा ती प्रति एक युनिवर्स तुमकां प्रति टायमार कोणाक एकल्या पेटयता आसता तांगेल पुरो सपोर्ट घेवन हुडगास दवरन सपोर्ट त्या विशयारी मुखार ती खंडित तुमकां एक आज नाही पाय नाही परा खंयचे एक दिवस एक खंयचे एक अवकाश एक सक्सेस एक हें मेळटा खुशी मेळटा म्हणून खंडित रेकॉग्नायज करू आमकां पडोवका ऑपॉर्च्युनिटी घेवच्याक व्हेरी नायस आणि वैरवची जाल्यार ते खंडित एटलीस्ट एफर्ट घाला म्हणजे खुशी तुमगेल भितर आसता दॅट इटसेल्फ इज अ सक्सेस. वंडरफुल वंडरफुल भारी लायक तुगेल ते तर्पण पिक्चरच पळय आमी पुरो फॅमिली तने वचून पळयल्यार तितले इफेक्टिव्ह अँड थिएटर फिल्म म्हळ्यार तुमी आतां एक थिएटरा बसून एक कॉन्सन्ट्रेशनार सगळे एक स्ट्रेचार सगळे फिल्म पळयल्यार ताजी इम्पॅक्ट 2-3 टायम्स चड आसता तुमकां. आतां ओटीटीन तू आमगेल ऑलरेडी टॉक्स जाता ओटीटी येवचे जेव्हा विंगड लँग्वेज आनी डबिंग जेवचे रिमेक्स जेवचे ते पुरा प्रोबॅबली आमकां वी आर व्हेरी हॅपी सबटायटल्स येता की इंग्लिश येतात आतां थिएटरान जाल्यार सबटायटल्स येतात ते आसा बट हांव कसं म्हणचे आतां थिएटरा बसून तुमी एज अ फॅमिली तुमगेले आनू पूतू बायल चेडू ಒಟ್ಟು बसून पळयल्यार ताजी इम्पॅक्ट विल बी अ लिटल हाय बिकॉज आमकां आमी पळोवंक घेतील वरी जेव चान्सेस आसा मस्त पटी सो दॅट इज यू कनेक्ट युअरसेल्फ कनेक्शन जाता. आता आमी एक रॅपिड राउंड दिवया की अशीची ओके तुमकां बेस्ट वर्णन करचे एक वर्ड द वर्ड दॅट डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट. सी आय एम जस्ट अ व्हेरी सिंपल ह्युमन बीइंग. आमी खाली एक पॅशना खातीर काम करता तितलेच पॅशनेट एक अकॉर्डिंग टू मी आय एम व्हेरी डेडिकेटेड तितलेच मगेल काम कसं हांव प्रयत्न करता आसा त्या प्रयत्ना निमित्त आज देवान कसने एक स्टेजार असल्यार ताजे निमित्त मेळ्ळालें म्हणून व्हेरी सिंपल म्हाका विंगड कसने म्हाका गोतना व्हेरी गुड अशी हांव काणी बरोवची की फिल्म डायरेक्ट करचे खंयची कठीण तुम्ही लेखल्यार पुरा कठीण म्हाका हांव हें कसं म्हळ्यार डिप्लोमॅटीक जावन आन्सर दितना बट स्पेसिफिकली तुम्ही प्रति स्टेप्सान तू त्या दिवस सकाळी अयो देवा जायवा म्हण दिसची चान्स आसता कसला सो दोन्ही यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्हू एक स्टोरी जाल्यार तुम्ही क्रिएट करता आसता मी एज अ रायटर डायरेक्टर तुम्ही इवन एडिटींग घाल्ल्यार येता मध्यान म्हाका एक चूज करूं मस्त कश्ट जाताले बट या होल प्रोसेस खुशी कळवा म्हाका सिन्स इट म्हाका ते खुशी दिता आशिल्ली मी हांव करता सो कष्ट म्हूण म्हाका कसं दिसताना तितलेची. व्हेरी गुड सो यू आर मुव्हिंग अहेड कष्ट म्हूण आयलो मागीर सोडका जाता व्हेरी गुड गुड आन्सर. आतां तुमगेल वयरी प्रभाव घाल्लेले डायरेक्टर जो रायटर जो कोण आसा हू इन्फ्लुएन्स्ड म्हळ्यार हांव तशी स्पेसिफीक जावन एकलेले वर्क्स पळोवन हें जालेलो आनी म्हणून ना आमी फॉर दॅट मॅटर हांव कन्नड चड रेफरन्स करचे निमित्त मे बी इनिशियल डेसार हांव म्हळ्यार म्हाका मस्त एक्सपोजर ना फुडली फिल्माक बट देन हांव पळयलेले केलो फिल्म्सां तूं पुट्टण्ण कणगाल इज वन डायरेक्टर आज आमी कंटेंट फिल्म्सां ಬಗ್ಗೆ उलयता ती मस्त कंटेंट लायक आसका हिरो पुरा मागीर ताण तेन्ना केलेले काम इट इज आत्ता कालाचे कंटेंट्सा लेवल आसता कंटेंट बेस्ड सिनेमास मस्त केलेले रितीर तशें ताका इवन ताजे नंतर तुमी आतां शंकरनाग अशें पुरो शंकरनाग तांगेले टायमार तांणी केलेलें काम वे अहेड आलोचन केलें उपेंद्र अशें पुरो उपेंद्र तांगेल पुरो पळयला वय इवन तुमी आतां हिंदीन तूं विंगड लँग्वेजस पळयल्यार तुमी बेसिकली म्हाका एक नमने संजय लीला बन्सालीले फिल्म्सांनी पुरो तुमकां हिंदीन तूं ते कॅनवास पळयतना तुमकां एक नमने विचित्र लोक गेलेले वरिजत आशिल्ले तेच ना इनिशियल आतां मस्त जन करतात तसले इनिशियली सो तांणी recently I must makers I take references from so everyone not one many prati film like amka kasan dista te I get connected to that tashi great te pura oddu manshale thinking very nice nahi tangele काम पळोवन आमकां तितली इन्स्पायर जाता तितलेची true engineering की film making
हांव सांगिल वरी तुमी खंयची तुमकां पॅशन आसपा खंयची वयर इंट्रस्ट आसला दोन्ही काम इजी जाता आराम आसता इंट्रस्ट नासला दोन्ही कश्ट जाता तितलेच म्हाका मेगेल स्पेसिफिकली निमगेले आई ऑलवेज वांटेड टू कम इन टू आर्ट सो मेगेल फिल्म मेकिंग engineer but now this is for you yes so you specifically म्हाका film making 100% wonderful पंचापशी चड पटी पळयलेले सिनेमा खंयचे आसकी हां मस्त पळयला म्हळ्यार मस्त सिनेमा पंचापटी चड पळयला पांच न्ही तुमी यू कॅन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 20 मस्त पळयता 20 30 नंबर ऑफ टाइम्स पळयलेले आसा मी इंग्लिशान केलो आता शॉशँक रिडेम्पशन म्हणून एक इंग्लिश मूवी आसा विच इज अ प्रिझन ब्रेक स्टोरी ता बारी विंगड रितीर इन्स्पायर करता आमकां तें फिल्म तुमी पर्स्यूट ऑफ हॅपीनेस म्हणून एक फिल्म आसा इंग्लिशार तुमी येता हांव वर्ल्ड सिनेमास मस्त उणे रेफर करचे बट देन ते आनी मस्त पटी पळयला हांव कन्नडार तुमी आयला री देर इज वन मूवी कितले जनाक ते म्हळ्यार ते व्हडली म्हूण दिसताले की ना देर इज वन मूवी कॉल्ड गौरी गणेशा कन्नडार अनंत नाग इज द पनीराम चंद्र इज द डायरेक्टर ताजे स्क्रीन प्ले कितले लायक आसा म्हळ्यार ताजे मेकिंग स्टोरी तुमी आयकला री इट इज सो गुड एक नॉवेल दाखोवन एक फिल्म केलें त्या फिल्म तुम्ही आजी दाखोवन एवरीडे मेगेल घरा प्ले केला रे हांव पळयता रावता तितले इट इज सो एंगेजिंग इन्स्पायरिंग ताजी नंतर हांव रिसेंटली हांव पळयलेलो हायेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स पळयलेले ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಎಶಿ ತಶಿ म्हणटाती हांव इंजिनियरिंग टाइम मारी हायेस्ट इन्स्पायर जाला फिल्म त्यात आमकां कंटेंट म्हळ्यार कसं ना कशी आसता म्हणून आलोचन केलेलें तसं लायक फिल्म आय वॉच्ड इट मे बी एक 60-70 टाइम्स मिनिमम पळयला दिसता थिएटरांतू प्लस अशी आता OTT भार लायक आसता एक प्रति एकला व्ह्यूज कशी एक विषयांतू भार लायक आसता आता तुमगेल जीवन बदलसलेलं खंयची पिक्चर वा जीवनानी आसता जस्ट हांव स्पेसिफिकली एक फिल्म म्हणना मे बी इंजिनियरिंग टायमार तेंच्या उळिदवर कंडंते आयले नंतर त्या फिल्म पळयले नंतर म्हळ्यार तेन्ना ते आमगेले फिल्माचे एक पर्स्पेक्टिव्ह विंगड आशिल्ले फिल्म म्हळ्यार आमी ते लुजिया उळिदवर कंडंते त्या टायमा हांव उलयता 2013 तेदो टायम फिल्म म्हळ्यार इट इज ऑल म्हळ्यार एक हिरो स्टोरी आसता तांत तशी जाता विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कमर्शियल फिल्म्स बट उळिदवर कंडंते इज वन मूवी विच आमगेले पर्स्पेक्टिव्ह इट इज अबाउट पर्स्पेक्टिव्ह अँड पर्स्पेक्टिव्ह चेंज केलेलो दिसल फिल्म बेसिकली दॅट इज वन मूवी आनी हांव कळ्ळें बरी तुमकां गौरी गणेशाचे रेफरन्स कळ्ळा हांव तांतू एक सिक्वेन्स येता वेर एक फ्लॅशबॅक तांणी सांगूक जाता फिल्माचे ते कंप्लीट एक 3/4 गंटे जेवचे सीन तांणी एक सॉंगांतू फिनिश केला तांतू त्या फिल्मांत दोज थिंग्स आर व्हेरी इन्स्पायरिंग ते पळोवन आमी म्हगे लायफांत हांव तेसली एक कसन एक घटन केला रे फिल्मांतू सार्थक म्हणून तसले आलोचने खंडीत जातले आता वाजिलेल खंयची बूक बेस्ट म्हण दिसता एक जोगी म्हणून एक ऑथरान बरयलेला एक फिल्म इंडस्ट्री ಬಗ್ಗೆ एक related to films it is completely ಪತ್ತೆದಾರಿ ತಶ್ಪುರವಾಜುಚು ಅವೈ ತಾನೆ it is about movie makers completely okay story ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಜಿಲ I have read तुम्ही त्या एक सांगता त्या बुक ಅಂತೂ मस्त फिल्म्सा ಬಗ್ಗೆ I forgotten the name of the book but त्या मक मस्त त्यादना 2016-17 टाइम रे इन्स्पायर केलेला आणि तुम्ही अपरिचिता म्हणून एक अपरिचित नाही आकस्मिका म्हणून एक राजकुमार आले एक फिल्म आयलेले कन्नड तारासू म्हणून तारा सुब्बाराय इज द ऑथर ते एक फिल्म ऍक्च्युअली तिनी विंगड नॉवेल ಒಟ್ಟು कोरनु त्या स्क्रीन प्ले रेडी कोरनु केलेले तसल फिल्म सो त्या ताजे स्क्रीन प्ले त्या टाइमाचे म्हाका बारी इश्ट जालेले इट इज अपरिचिता आकस्मिका तशी कसं की तिनी आय हॅव रेड त्या कंप्लीटली फिल्म पळयला प्लस त्या स्क्रीन या वजिला नॉवेल सो त्या मस्त नॉवेल आशिल्ली फिल्म आयलेले त्या पुरा मस्त म्हाका इन्स्पायर केलेले सो दॅट इज वन नॉवेल दॅट आय मोस्टली गो विथ कन्नड म्हळ्यार म्हाका लग्गी ऍक्सेसिबल आणि मस्त मन अलग आशिल्ली त्या टायमार कन्नड इंग्लिश वजिला हांव म्हळ्यार नॉवेल्स बट म्हाका मस्त लग्गी जाता आशिल्ले कन्नड नॉवेल सो आय यूज टू रीड अ लॉट ऑफ कन्नड दॅट्स व्हेरी गुड ते वाजित आशिल्ले देखून तुका बरोवचाके जाले दॅट इज अ व्हेरी गुड इन्स्पिरेशन तर्पणा मेळ्ळेले बेस्ट कॉम्प्लिमेंट खंयचे रिसेंटली आमकां शिवमोगांत एक शो जाले आमगेले त्या शोक एक चेल्ली शी इज म्हाका गोत नाशिल्ली ती काळे कुलिंग ग्लास घालून आयलेली म्हाका मागीर कळ्ळें शी इज ब्लायंड तिका दोळो दिसना
ती येऊन आमगेल पुरा शो जाल्या नंतर जन मस्त आमगेल लाग घेऊन इंटरॅक्ट करता ती म्हाका हांव दूर दाखवून म्हाका कसं की दिसता ती कसं की प्रयत्न करता सांगू उलोवचे आता म्हणून. मग. बट तांगेला मस्त जन आमगेला लाग घेऊन उलयता आसता म्हाका तेगेला कम्युनिकेट करूं जाय न्ही. तीन म्हगेल्या फ्रेंडा लागीं तिगेल्या म्हगेल नंबर घेवन चमकला ती. शी इज ब्लाइंड बट ती ते नंबर तिने टाईप कोरन तांगेल कसं नाही प्रोसेस म्हाका गोतना मोबायलांत घेवन चमकला. फिल्म रिलीज त्या पुरो जाल्यार आमी गांव आयलांत एक दिवस नंतर की म्हाका एक ऑलमोस्ट एक 5 मिनिट्स रिडींग टायम आशिल्ले एक मेसेज व्हॉट्सॅपार येता ते चेल्लेले मुखांतर. तिने टाईप कोरन इवन दो शी इज ब्लाइंड तीन व्हॉट्सॅपार पेटयलेले. आई लिटरली वॉज इन टियर्स आफ्टर रिडींग. म्हळ्यार हांव ते वाज्जिता आसतना म्हाका दोळे उद्दा येता आशिल्ले. तिणे फिल्माचे कंप्लीट रिव्यू तिगेल सायडा दाखोवन बरयला दोनीचे. तिने बरयलेले रीती इवन हांव आतां तुमी म्हगेले रायटिंग येता आनी उलयता आसता तितले श्रेष्ठ लेवलारी की ताज्या की लायक आसच्या पुरो तितले चंद कोन्न तिणे तिगेल अन्नालो तिगेल रिलेशनशीप कशें आशिल्लें तिगेल अन्नाले तो सरलो ताजे विशय पुरो कंपेर करून बरयला दोनीचे. ते म्हाका लिटरली आय वॉज इन टियर्स बिकॉज ताजे वयर आनी एक विशय सांगता हांव. आमी फिल्मांत केलो एसएफएक्स म्हणटा ती म्हळ्यार बॅकग्राउंडान तुमकां एक चमकोच सावंड आनी मागीर एक क्लॉका सावंड हें पुरा तर्पणांत केलाव कडेन हांव स्पेसिफिकली घाल्ला विच वील म्हळ्यार ते जावं ताजे विशय आसता तूं म्हणून घाल्ला ते खंयचेय म्हाका ऑडियन्सान मे बी सांगनी तिणे म्हणली म्हाका अशी एक सोर्स ऑफ हें म्हळ्यार सेन्स म्हळ्यार का न्हू हांव ते तर्पण सगळे आयकून पळयलेली विज्युअली कॉन्शियस म्हाका गोश्ट जाल्यार तूं तांत घालल क्लॉक सावंड प्रति एक सावंड तिने स्पेसिफिकली मेन्शन करून सांगली. दॅट इज लायक ग्रेटेस्ट रिव्यू आमकां म्हळ्यार हांव वापस आलोचन करपाक जातालें हांव घालावे म्हणून तितले स्पेसिफिकली तिणे सांगला हें एश आशिल्लें हांगा तिणे येताना हें क्लॉक एश आशिल्लें. या शी इज अ कोंकणी सो तिणे ते सगळे कन्नडार बरोवन इट इज अ 4 मिनिट 4 निमिश हांव वाजेच्या जेवका म्हाका तितले बरयला ती त्या विशय. सो दॅट इज बिग्गेस्ट कॉम्प्लिमेंट म्हाका येद्दोळ एक तर्पणा मेळ्ळा म्हगेल प्रकार. खंडीत खंडीत खंडीत. आतां एक कोंकणीन तुगेल फेवरेट फ्रेज खंयचे तूं ऑथर तूं बरयता न्ही म्हाका म्हळ्यार हांव म्हाका मात कसं आलोचन येयलें त्या बरयता कोंकणींत मस्त स्टडी म्हाका करचे अवकाश येदोळ मेळ्ळे ग्रामॅटिकली नाका अशी. बट आमी हांव आतां आय एम अ स्कॉलर ऑफ वर्ल्ड कोंकणी सेंटर हांगाच हांव म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळो सिक्कील मनीश. सो तेन्ना हांगा येयले देखून येस येस आयकत आशिल्लो हांव हांगा प्रति एकल्यान आमकां देव बरें करो म्हणून सांगता ती. सो आमकां म्हळ्यार आमी कितले जाता तितले हांव आतां प्रयत्न करचे ट्राय करचे म्हळ्यार प्रयत्न करचे जवाब मागून घेवचे खंय चमकला रे स्पेसिफिकली म्हाका जावं जाल्यार मागता. बट आमगेले ಒಟ್ಟು कितले जन आसतात आमगेले समाज आसता प्रत्येकल्यांक छान करो देव प्रत्येकल्या थ्रू कसं एक पॉझिटिव्ह विशय भायर येवो म्हणून ते एक आय पर्सनली फील ते एक जावता. वेल थॉट भारी लायजले देवदास तुगेला उल्लो न्हू आनी अशीच तुका देव बरें करता राबो आनीक मुखार यो म्हणून आमगेले विश्व कोंकणीचे सगळ्याले टिमा थ्रू तुका शुभेच्छा करताची आणि ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. थँक्यू ओके थँक्यू सो मच. एक बेबी स्टेप फर्स्ट स्टेप आमगेले एक फर्स्ट स्टेप स्ट्रॉंगस्ट तुगेले काय येना बट ताका जाय जाल्यार रिकग्निशन एक एज अ समाज कोंकणी समाज आमकां दिता तशीच एक ऑर्गनायझेशन येतालें म्हाका मस्त सपोर्ट केला फ्रॉम द इनिशियल डेज. हांव शिकता आसतना दाखोवन आयच्या दिसा ते हॅव सपोर्टेड मी. सो एक WKC वर्ल्ड कोंकणी सेंटराक तांणी करता आशिल्लें तसलें एक आशिल्लांत व्हड काम विद्य दिवची तसलें काम आय एम ऑल्सो ताजे बेनिफिट्स घेतील तसले मनीस हांव. सो हांव सांगता अशें तांकां हे मुखांतर मे बी म्हाका एक खुशी कसा म्हळ्यार कोंकणीन म्हाका इतलें दिलेलें आयच्या दिसा गोत्त आसून की गोत्त नाशी की हांव कोंकणीक एक कसं की एक मेगेल सायडा दाखोवन प्रयत्न एक दिवचे जाल्ले ते फर्स्ट विशय ताजे मुखांतर हांव वर्ल्ड कोंकणी सेंटराक थँक्स सांगचे इश्ट भोवता. आनी तुमी फिल्म पळयले नंतर मस्त म्हाका ह्या विशयार फॉलोअप केला येवन एक डिस्कशन करुया म्हणून. सो तुमगेले ह्या टायम म्हाका मस्त थँक्यू. ओके थँक्यू सो मच हांगा सुकून आनी विक्षकांकय. आतां आमगेलो एल्युमनस देवदास नायक आमकां खुशी दिसता इतले सकडे करून चॅलेंजस फेस करून धैर्यारी तागेले क्रिएटिविटीन वयर येतस आनीक वयर येवकाताने तशीच आमगेले एल्युमनस खंय फुडें आसच्या पडोवची तुमी तुमगेले हार्ड वर्क करचे आसच्या पडोवची तुमकां एक आमी अशी संदर्भ दिताची हांगा येवन आमकां कॉन्टॅक्ट करून आमगेलो उलयल्यारी आमी तुमकां आपोवन अशी एक संदर्भ दिवन वरलेल्यांक बर जावो म्हणून सांगून आश करताची. तशीच सकड विक्षकांक धन्यवाद आनी आमगेले ह्या चॅनलाक लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा.
देव सगळां बरें करूं.